नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। मुख्यमंत्री हस्तुकी गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या संकेतस्थळाचे उक्तावण। ऑगस्टा सावन संकेतस्थळा वरवीं वेगवेगळ्या खात्याच्या रिक्त पदांची मेळटली म्हायती। 3 जूना सावन कोंकण रेल्वे मार्गार धांवतली वंदे भारत एक्सप्रेस। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 5वो बावटो दाखोवन करतले उक्तावण। फोंड्या कदम बस स्टँडाची जाल्यात 12 बिरेस्तार। बाबत सुविधांक लागून जातात प्रवाशांक त्रास। पावसा पयलीं दुरुस्ती जायना जाल्यार करतले आंदोलन। गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। पावसात सैमीक आपत्ती तोंड दिवपाक तयार केल्यात 2 आपत्ती वेवस्थापन पंगड। मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराची म्हायती। पावस सोंपल्या उपरांत हळडोण मतदारसंघात सुरू जातली लायटीची कामां। 97 कोटी रुपयांच्या कामाक मेळ्ळ्या मंजुरी। थळावो आमदार कार्लोस फेरेराची म्हायती। सवाय शिणींच्या उमेदीचे व्रत वडा पुनवेची चल्ल्या पूर्व तयारी। वडा पुनवे खातीर लागपी फळां आनी हेर सामान विकपा खातीर दिवचल बाजारांत पळोवपाक मेळटा गर्दी। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या संकेतस्थळाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। www.gssc.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर आयोगाचें हें संकेतस्थळ सुरू जालां। 1 ऑगस्टा उपरांत वेगवेगळ्या खात्यांनी खंयची पदां रिती आसात ताची म्हायती ह्या संकेतस्थळाचेर मेळटली, अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाची वेबसायट हांवें लॉन्च करता। म्हणजे बरोबर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे प्रेजेंट चेअरमॅन प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स श्री कंडवलू, बाकीचे सगळे मेंबर्स हांगासर हजर आसा। आमी आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे ऑफिस 6th फ्लोर स्पेसीस बिल्डिंग पाटो हांगासर पूर्ण एस्टाब्लिश केला। ह्या कमिशनाची वेबसायट आमी जी www.gssc.goa.gov.in ह्या हातूंतल्यान आमी वेबसायट लॉन्च केली। ही वेबसायट लॉन्च करता आसतना ती इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी ह्या तिनूय लँग्वेजींतल्यान ही वेबसायट आसा। आनी त्याच बरोबर ही डिजाबल फ्रेंडली अशी वेबसायट आसा। डिजाबल लोकां खातीरय बी ही वेबसायट जी आसा ही तांकां एक्सेस करपा खातीरय खूब बरी ठरतली। आमी पळयता की ह्या वेबसायटींतल्यान फुडल्या 7 दिसांच्या मदीं म्हणजे आज 1 जून 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपले वॅकंट असलेले पोस्ट आनी इन फ्युचर वॅकंट जावपाक शकता अशे जे सगळे पोस्ट आसा हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत वेबसायटीचेर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडून दिवपाचे। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 1 ऑगस्टाच्या उपरांत हे सगळे प्रोसेस करपाक सुरवात करतले। म्हणजे LDC आसतले, ड्रायव्हर आसतले, MTS आसतले, वेरियस डिपार्टमेंटाचे जे GPSC सोडून जितके पोस्ट उरता गव्हर्मेंटाचे ते सगळे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाच्या अंतर्गत येता। आनी ते सगळे सिलेक्शन जाल्या उपरांत टेंटेटिवली जे एकदम कमी पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर म्हयन्या पर्यंत ताजे आमी पयलीं एडवर्टायज करपाक शकतले। मेजर पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर एंडींग टू ऑक्टोबर म्हयन्यात ताजी मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट जी आसा ही मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट येवपाक लागतली। हांवें जरी म्हटलें की हे डिजाबल फ्रेंडली आसा, सगळ्या लोकां खातीर एक्सेसिबल आसा, ताज्या भायर आमी VLE म्हणजे आमचे ज्यो सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या मार्फत किंवा विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स जे आमी ऑर्गनायझेशन सेटअप केला तांच्या मार्फत सुद्दां ह्या सायटीचेर तांकां एक्सेस दितले, जेणे करून तांच्यांनी बी म्हणजे गांवांत सपोज एखादें इंटरनेट मेळना जाका कोणाक जर तांच्या कडेन वचून करपाक जाय आसा जाल्यार विथ द मिनिमम फीज दे कॅन डू दीस म्हणून ती करपाची सोय जी आसा ही ह्या वेबसायटीचेर दवरतले। कोंकण रेल्वे मार्गाचेर 3 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वंदे भारत रेल्वेचें उक्तावण जातलें।
मडगांवां उक्तावणा वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उक्तावणा उपरांत ह्या रेल्वेंतल्यान मडगांव ते करमळी मेरेन प्रवास करतलो अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन गडगे हांणी दिल्या. India's first indigenously made Vande Bharat Express is being flagged off from Madgaon station on 3rd June, and it will be flagged off by Honorable Prime Minister from Delhi remotely. Physically at the site for flagging off, Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav and Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant will be present over here. So this train will be running, inaugural run will be on 3rd June. From here we are starting at around 11 hours morning. It will reach in the evening. The regular timings will follow up. We are yet to get an official notification on this. फोंड्या कदम बस स्टँडाची जाल्ली आवतिकाय पावसा पयलीं सारखी केली ना जाल्यार भर पावसान गोवा फॉरवर्ड पक्ष आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी दिल्या. फोंड्या बस स्टँडा वयल्यान कितलेशेच लोक यो वच करतात, मात इतले आसून लेगीत हो बस स्टँड सध्या बाबत परिस्थितींत आसा. मुख्य सचिवाक कांय दिसा पयलींच पत्र बरोवन ह्या बस स्टँडाचें नूतनीकरण करचें अशी कळकळीची मागणी करून लेगीत ह्या विशयाकडे सरकारान गंभीर्यान पळयल्लें ना. ताका लागून आतां आंदोलन करचे बगर पर्याय ना अशें दुर्गादासान म्हणलां. आनी हो बस स्टँड बरो जातलो. एक बरो 1.5-2 कोटीचो इव्हेंट करा हांगा. जाल्यार खावपाचें तुमी खातलेच, पूण एटलीस्ट हांगा पत्रे पडून लोकांक फॅसिलिटी तरी मेळटली. पण आमी मागतात की फास्ट ट्रॅक करचे आनी पत्रे म्हाका दिसता फुडले 5-6 दिसां भितर घालून, इफ कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट लिसनिंग गव्हर्मेंट हॅज टू पुल देम अप. कॉन्ट्रॅक्टराक पेनल्टी घालात न्ही, कायद्यान सगळ्यो गायडलायन्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टर जर बेजिकली फॉलोअप करपाचें ना, 4 मंत्री आसा, मंत्र्यांक कोणाचें पडिल्लें ना, जाल्यार ह्याचो अर्थ एक जाता की 4 मंत्र्यांचें चलना सरकारान. हतबल जाल्यात 4 मंत्री आनी ते कॅनॉट डेलिव्हर कितें म्हणटात ते रिनोवेटेड पोंडा बस स्टँड. कारण 4 मतदारसंघाच्या लोकां खातीर हांगच्यान लोक वतात, भुरगीं वतात, पेशंटां वतात, सिनियर सिटीजन वतात, कामाक वता लोक वतात. आनी आज आमी परते ट्वीट केला, प्रधानमंत्र्याक टॅग केला आनी ताका सांगला की तुवें लक्ष घालचें म्हणून. एक काळजान हें जावपा जाय न्ही, म्हणजे परिस्थिती खंय लोक खंय रावतले. म्हाका दिसता कोण तरी दुकानवाले आतां कोर्टान गेल्यात, कारण हांगा सारकें कामां करनात. हें काम कशें चालू आहा, तुमी क्रिकेट मॅच पळयता आसले IPL बी, मागीर थर्ड एम्पायर जेन्ना डिसिजन घेवपाक वता, बॉल स्लो मोशनान दाखयता, स्लो मोशन सारको स्लो स्लो स्लो. हे ताज्या परस स्लो मोशनान हें काम चालू हांगा. नेक्स्ट सेक्शन कितें आसतलें? नेक्स्ट सेक्शन काय ना, लोकांक घेवन हांगा बसचें पडटलें आमकां आनी सरकाराची इज्जत उडोवची पडटली. भर पावसान हांगा बसचें पडटलें आमकां लोकांक घेवन, बायलां भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन. पावसाच्या हंगामात जावपी सैमीक आपत्तीक तोंड दिवपाक मडगांव नगरपालिकेन खासा 2 आपत्ती व्यवस्थापन पंगड तयार केल्यात अशी माहिती नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिला. कांय दिसा भितरूच मडगांव नगरपालिकेचे पुराय नूतनीकरण करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच बरीचशी प्री मॉन्सून कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती शिरोडकर हांणी दिल्या. हांवें आतां डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम केले कडेन. आज आमी ऑर्डर इश्यू करतात. एक गाडी व्हेकल सुमो, त्या सुमो भितर 2 ट्री कटिंग मशीन्स. व्हडली व्हडली झाडां बी मारपाचें ना, बारीक समज झाडां खंय रस्त्यार मोडून पडली, कोयती आमच्या एक गाडयेचेर 8 लेबर आसतले, सुमो आसतली, ड्रायव्हर आसतले, तातूंत पिकास, फावडे, कायल्यो, पारय, 2 मशिनां, हो सगळो इक्विपमेंट आसतलो. तो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील डिझास्टर मॅनेजमेंट सेट हांवें फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केला. सगळे म्हजे कावन्सिलरांकय बऱ्या पडटलें, सगळ्या पब्लिकेकय बरें पडटलें कळ्ळें. आनी हांवें म्हजो प्रयत्न आसा, चीफ ऑफिसर अजून येवना, चीफ ऑफिसर चीफ ऑफिसर डिस्कस करता, दनपारां मिटींग दवरून डिस्कस करता की सकाळीं 8 ते 5 पर्यंत एक ग्रूप करप, 5 ते रातचे 10 पर्यंत दुसरो ग्रूप करप. रातचे 10 पसून आमचे सकयल आमी ड्रायव्हरांक एक रूम केला पळय, थंय तांकां दवरप कळ्ळें. तांकां तातूंत भितर एक इन्चार्ज करता ग्रुपाचो, तांची इन्चार्जा मोबायल हांव आमच्या सुपरवायझराक ताका नंबर दिता. म्हज्यान कितलेशे फोटो मारून कितें खुबशें व्हायरल करपाक जाता. एक कोणे मनशान फोटो व्हायरल म्हणून जग बुडना. म्हाका सांग, राती पावस पडले भशेन उदक पडटलें वचप थंय. म्युनिसिपल कावन्सील पिशें, म्युनिसिपल कावन्सील आतां उदक आसा थंय, उदक भरलें. अरे ते ड्रेन पळय कितले वर्सां पयलींचे ड्रेनी मरत्यो.
आतां म्युनिसिपल ज्युरिशना भितर ती ट्रेन ओपन करून हें करूं शकना. थोडे दीस राव मरे, म्युनिसिपालिटी सगळें फूल काम जातलें. सगळें आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केली की फूल म्युनिसिपालिटी रिनोवेशन आनी मडगांवच्या आमच्या आमदारांनी आमचे प्रपोजल एक्सेप्ट केले की आपण गव्हर्मेंट फूल म्युनिसिपालिटी रिनोवेट करता टोटल. हळदोण मतदारसंघात पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत लायटीची वेगवेगळी कामां सुरू जातली अशी माहिती हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी दिला. 97 कोटी रुपयाच्या लायटीच्या वेगवेगळ्या कामाक मंजुरी मेळ्ळ्या अशें ताणें सांगलें. बिरेस्तारा तांच्या हस्तुकी नासनोडा 22 kV तांकीचे लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. I have got already the sanction order for underground cabling आमची constituency Aldona, Omburpa and Bastora in the first phase for 97 crores approved. Yeah. The work will be executed after the monsoon because I said don't dig up the roads before the monsoon. कितन नाल्या म्हाका मिनिस्टरान सांगले आमी आतां इनॉग्रेशन करूया म्हळ्यार आफ्टर monsoon करूया. But you can imagine that in 1 year I'm getting work almost of 100 crores approved just by one department. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी काम आसा ते पेंडींग हांव सगळे क्लियर करून घेतलो. आमचे कसले भंय ना हिंगा कित्याक whenever you do work with clean mind, clean heart and good intention तुका सदांच देवाचे बेसांव आसता. So I always say even my officers are good. थर्ड पार्टी तुमी रागार जातले पण हांव म्हाका समजूं येता कित्याक आय हॅव वर्क विथ द ऑफिसर्स फॉर मेनी इयर्स नॉट जस्ट इन एज एन MLA बट एज अ गव्हर्मेंट एडवोकेट जनरल सगळे करून. सो आय नो हाव दे वर्क एंड द प्रेशर अंडर वीच दे वर्क. मातशें सोसून घेवपाचें आमचें सगळें काम जातलें. सवायशीण बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हणल्यार वडाची पुनव. शेनवारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या पणस, अनस आनी वडा पुनवेक लागपी हेर सामानान फुलपाक लागला. ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या. कांय वस्तू म्हारग आसून लेगीत सवायशीण बायलो त्यो उमेदीन विकत घेतना दिश्टी पडटात. अंदू अनसाचें प्रमाण मात उणें आसा. पणसय म्हारग जाल्यात. वडाच्या पुनवे निमतान सध्या सगळे कडेन उमेदीचें वातावरण फाकलां. सुवासिनी बायलांचो उमेदीचो व्रत म्हणजे वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमा सामकी लागीं पावल्या आनी सगळी कडेन उमेद पसरल्या. वटपौर्णिमेक लागपी सामान सध्या बाजारान आयलां. हे सामान अंदू सारकें म्हारग आसा पण सामान घेतल्या शिवाय पर्याय ना. सध्या सुवासीन बायल्यो सामान घेवपाक लागल्या. राजधानी पणजे सयत गोंयांत सगळेच कडेन पावसा पयलींची कामां चालू आसात. पूण पयल्याच पावसांत झाडां हुमटून लायटीच्यो तारी तुटून पडल्यो. मडगांव आनी कुडचडे सारकिल्या शारांत गटारात तुंबून रस्त्यार हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून प्रशासनाच्या कारभाराचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. पयल्याच पावसान मडगांवा आनी कुडचड्यार हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली. मडगांव पालिके कडेन गटारां तुंबून उदक साचून राविल्ले जाल्यार कुडचडच्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात उदक साचून राविल्ल्यान हो रस्तो की व्हाळ तेच कळपाक मार्ग नाशिल्लो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून धर्मापूर महामार्गाचेर झाडां हुमटून पडिल्ल्यान येरादारी आडकून पडिल्ली. नावेले घरांचेर झाड पडिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. तशेंच मडगांवच्या SGPDA मैदानाचेर भरिल्ल्या फेरयेंतल्या दुकानांचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान दुकानदार काचाबोल जाल्ले. पावणी 7 सातली आमगे गो तेन्ना भायर मातये भितर येयलो आनी बेश्टो जोगलेरी बसलो आड पडलो भायर माल आनी कट जालो तितले मागीर आमी सारकें ब्लॉक ते भितर आनी भायर सरपा मेळना तेश करून घराचेर पडलो. घराचेर पडलो आनी ती मुखार फुटोलें आनी ते सगळें पाड जालें. कितलो असो जालो तुमकां? तेच कळना रे बाबा कितको सांगपा तेच लॉस ते सांगील म्हूण जायना न्हू. केसो झाड पडले? आंब्याचे. आंबो पणसाचे पण उलो आनी मातशें आमगे मातशें डॅमेज जालें सगळें ते सायडीन बी आनी मुकल्यानय बी ते मोड सगळें. पारो येयल्लो 12 अशें
3:30 4 उपरांत पावस येयलो. वारो एकदम सुटलो आनी सगळे आमचे पळय शोकेस हे कुशन प्लायवूड बी सगळे भिजून आख्खे काबार जाला. एटलीस्ट म्हाका एकट्याकूच एटलीस्ट 2.5 लाखाचो हे पडलो मार पडलो. 2.5 लाखाचो एकट्याकूच आनी जाण आसा किती माटो तुटलो तुम्हाला? तुटलो वारो येवन पडलो आनी माल बी भिजलो प्लायवूड भिजलो. आतां तूं जाणा प्लायवूड भिजल्यार कितें तें कांयच उपेग ना आनी ग्लास बी सगळे फुटले. उटंगराच्या पावसाक लागून धारबांदोडच्या रस्त्यार गुलमोहराची झाडां लायटीच्या तारींचेर तुटून पडिल्ली. ताका लागून धारबांदोड्यात सकाळच्यानूच लायट नाशिल्ली. नेटाच्या वाऱ्याक लागून हेरकडूनय झाडां हुमटून पडपाचे प्रकार घडले. काल राती मोठ्या प्रमाणात वादळ जालें आनी हांगासर धारबांदोड्या कलेक्टर ऑफिसाच्या फुडल्यान मोठ्या प्रमाणात झाडां पडली, तुमचे खांबे पडल्या. अजून पर्यंत थंय अजून कोण इलेक्ट्रिसिटीचे अजून काय कोण दिसना. थंय हांव थंयच उबो आसा पळय. त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटीन बेगीनात बेगीन ते दुरुस्त करून आमकां लायट दिवची. कारण सांकोड्ड्या लायट ना जाल्यार टेलिफोन एक्सचेंज बंद पडटा, बँक बंद पडटा, रेशन बंद पडटा, सगळें बंद पडटा. ही गैरसोय बेगीनात बेगीन इलेक्ट्रिसिटीन दूर करची अशी विनंती करता. तरी दिसता 2च खांबे मोडल्या कशे. मुखार आनी 2 मोडल्या. मुखार 2 मोडले 4 जाले. ते युद्ध पातळीचेर तेणी काम करचें अशें हांव जी कोण आसा ह्या भागांतले तांकां विनंती करता. सांकोड्ड्या भागान हीच लायट गेल्या न्ही 11 kV ही हांगासर तुटली की सांकोड्ड्या भागान लायट नाच जाता. ती वादळ जाले आनी ती हेची घरां आसा हेची झाडां आसा पळय ती गुलमोहर ती रोखडी पडटा. त्यामुळे ते 2-4 खांबे हांगासर पडून जवळ कालच्यान आमकां सकाळच्यान लायट ना आनी प्रॉब्लेम जालो सगळो. वास्को 4 माड पडून घरांचे बरेच लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळान धांव मारून माड कातरून कुशीक काडले. आमकां टोटल 4 कॉलां येयल्ली आसली. एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आमी क्लियर केले. तशेंच आमी बायणां येयले. बायणां आमी 2 कॉलां केली माडाची ती क्लियर केली. घरारूच पडलेली. माडूच पडलेले घरार पडलेले ते क्लियर केले आमी. आतां आनी एक पेंडींग उरला ते आतां आमी थंय वयता. काकोड्या धनगरवाड्यावेल्या एका घराचेर वीज पडून घराचे वण्टीक वेरो गेल्यात. तशेंच घरान आशिल्ले रिमा गवळी हे बायलेकूय मातशी दुखापत जाली. ते सगळे सकाळी न्हू हांव उठून सकाळी रांदले. रांदता न्हू वीज येयली भितर आनी सगळे जे लायटीचे सगळो उजो पेटलो आनी हें जालें. म्हाका हांगा धडको लागला. सगळी साल गेल्या आनी हाती बी मार लागला. तिची वायर आयदनां बी सगळी फुटली. आयदनां वयर आसलेली ती सगळी सकयल पडली आनी उजो पेटलो आनी भिंत सगळी फुटून चिरी बिरी सगळे भायर पडला. सकाळी 6 सुमार पळय हांगा लागला आनी हांगा लागला तकले केंसां भितर आनी हात पळय दुखता हांगा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पावसाळ्यात पातळपी मलेरिया, डेंग्यू आणि हेर दुयेंसां नियंत्रणात कशी हाडप, ताचेर उपाय येवजण आणि काळजी कशी घेवप ते विशीं मार्गदर्शन कार्यशाळा बिरेस्तारात दिवचले जाली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या जोड पालवान दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्रान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यशाळेत तज्ञांनी मार्गदर्शन केले. हे कार्यशाळेक वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाचे तशेंच आप मजत गटांची प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ली. फ्लावर पॉट्स बी तसले दवरता न्ही, वाज बी दवरता, तितून आमी उदक घालता. सो उदक घालता तेच्या पोंदाक आमी ते उदक ड्रेन जावंक जायना म्हणून एक हें दवरता, बशिशी दवरता. त्या बशे पोंदाक सुद्दां देर वील बी अ ब्रिडींग जावंक शकता ते मॉस्किटोचे खूब दीस करून. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चेंज दॅट वॉटर एवरी 2 days. तुमी ते उदक ओतोवपाचें, परत फ्रेश घालपाचें. आनी खंयसरूच तुमी अशें साठवलें अशें उदक साठवणी करून दवरप ना. म्हणजे तेका मागीर तुमी इनवायट करता मॉस्किटोज. आनी इवनिंग टायम्स मोस्टली प्रिकॉशन्स घेवप म्हणजे तुमी विंडोज क्लोज करप. आतां पावसाळो ऑलमोस्ट आजच्यान सुरू जाल्लेच आसा. तुमी इवनिंग डोर क्लोज करप, सगळे विंडोज क्लोज करप. नॅट्स भुरगीं बी घरा आसा जाल्यार मॉस्किटो नॅट्स घालप घरान, विंडोजाक नॅट्स घालप. आनी मॉस्किटो रातचे बी तुमचे जर तुमी अशी जे झाडां बिडां खूब आसा त्या तशे एरियेनी रावता, म्हणजे खूब व्हडलीं झाडां आसा पणस तशें आसता न्ही, तेन्ना तुमी मॉस्किटो रिपेलंट मेळटा न्ही, ऑइंटमेंट्स बी ते ऑलमोस्ट तसले लावन घेवपाचे. राजकीय आरक्षण हो घटनात्मक अधिकार आणि तो अनुसूचित जमातीक मेळपाकूच जाय अशें मत मंत्री आणि उटा संघटनेचे वांगडी गोविंद गावडेन उक्तायलें.
गोंय सरकारान तशेंच हांवें स्वता वैयक्तीक पातळीचेर हें आरक्षण दिवचें म्हणून केंद्र सरकारा कडेन सातत्यान पत्र वेव्हार केल्ले आसा आनी अजूनय करप चालूच आसा अशें मंत्री सांगता. तशें येता त्या 5 वर्सां भितर अनुसूचित जमातीक 100% राजकीय आरक्षण मेळटलें असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायलो. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत मंत्री उलयतालो. ज्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेजे खातीर हांव तरी आनी उटा संघटना तरी सातत्यान प्रयत्न करत आसा. एक गोष्ट कितें आसा, उटाच्या राजकीय आरक्षणा बद्दल तुमचें स्पश्ट मत कितें? राजकीय आरक्षण हे घटनात्मक अधिकार जावन आसा, तो मेळपाकूच जाय आनी तेज्या खातीर हांव कितले फावटी आमी दिल्ली गेल्ले आसात, कितले फावटी मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले आसात, कितले फावटी आमी कोणाक मेळिल्ले आसात, ते आमी कोणाक सांगले ना किंवा पत्रकार बाजून स्टंटाबाजी केले ना. कारण आमकां प्रसिद्धीच्या जोतान केन्नाच येवपाचें ना. आमकां लोकांची कामां करपाक जाय. आनी म्हाका याद आसा ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो, हांव मंत्री जालो, त्या वेळाचेर पयली गोश्ट आतां हें लोकांक कळपाक जाय म्हणून काही गोश्टी सांगता. पहिली गोष्ट आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकारा कडेन आमी काही गोष्टी उलयतालेत आनी ताका आनी खरें म्हळ्यार ताणें आमकां एपॉयंटमेंटूय तागेलें फिक्स जाल्लें आशिल्लें. पण काळाच्या ओघान ताका प्रॉब्लम ताजो हेल्थाचो इश्यू जालो. नंतर त्याजो हेल्थाचो इश्यू जालो. नंतर 1.5-2 वर्सां आमी तिश्तत उरले. नंतर कोवीड पॅन्डेमीक सिच्युएशन जालें. तरी आसतना त्या काळान सुद्दां आमी डिलिमिटेशन कमिशना कडेन एप्रोच केलो, ST कमिशनरा कडेन आमी एप्रोच केलो, आमी करस्पॉन्डन्सूय केल्ले आसात. आनी ज्यो काही फाटले 3 म्हयने ही आरक्षणा संदर्भातली फायल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलाचेर खंयची म्हाका सांग पळया. आरक्षण जाय आनी आरक्षण मेळपाक जाय म्हणून गोंय सरकारान ताजे पयलू कितें पत्र वेव्हार केल्लो आसा. कित्या वयल्यान सांगता तुमी, हो जो आसा दिस इज जस्ट एखादें रिमायंडर आसपाक शकता. हेजे पयलू म्हाजे कडेन पत्र वेव्हार आहा. आणि ही कालची आणि परची गोष्ट न्ही ही. ज्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन ज्या वेळाचेर आमच्या ट्रायबलांचो सगळोचो व्याप आणि कारभार चलतालो पळय न्ही, त्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सुद्दां लेटर केल्लें आसात. दीस इज नॉट द इश्यू ऑफ जस्ट 3 and 4 months एगो. ह्या गोंयच्या लोकांक आरक्षण दिवपाक जाय म्हणून हे पयलू गोंय सरकारान सुद्दां केंद्राक कळयलेलें आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी वी वील गेट इट डन की येणारे जे आमची जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शनात जाऊ शकतले. या लोकसभा इलेक्शनात जातले ना जातले ते आत्ता हांव तुका सांगपाक ना. कारण ते कितें चुलीर एक तोप दवरलो, तितून शेताचे तांदूळ घातले आनी ते एका वरान ते शीत तयार जालें. येत ते 5 वर्सां भितर डेफिनेट जातले. मुख्यमंत्र्यांनी तशें म्हणलां. पूण ते जावपा खातीर तुमी जे तुमची शक्ती, त्या कामा खातीर हांवें जी आनी प्रकाश वेळीप्यान किंवा उटान जी शक्ती लायल्ली आहा पळय न्ही, हेंकां 7 जन्म जाय घेवपाक ती शक्ती लावपा खातीर. हें आज हांव सांगता. कळ्ळें न्ही. आमी फक्त कितें आमी प्रसिद्धीच्या माध्यमांतल्यान कांय ना. हे जे कोण जे लोक जे आहा पळय न्ही, हे पत्रकार परिशदेंचे हिरो. हरशीं तांकां ग्रावंड तेंचें काम 0. ओके. आनी तें 0चे तांच्यांनी हिरो करून दाखोवचें. ह्योय म्हाजी तांकां ओपन चॅलेंज. अल्टो पिलेर्न वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कॉलनीत आशिल्ल्या गार्डनात सोलर लायटी घालच्यो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. सालिगांवचो आमदार केदार नायक हांच्या हस्तुकी बिरेस्तारा बुन्यादी फातर घालो. 8 लाख मोडून हे काम करपाक हातान घेतलां. अशीच सालिगांव मतदारसंघात उदरगतीची कामां करून बदल हाडटले अशें आमदार केदार नायकान सालिगांवच्या लोकांक आश्वासन दिलें. म्हाका दिसता लॉंग पेंडींग इशू आशिल्लो, लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो लोकांचो की हांगा एक बरो ओपन स्पेस एक गार्डन जावचें. तशेंच फुडल्या दिसांनी आनी एक आमी ओपन स्पेस थंयचो आमी घेतला, थंय आमी चालीक लायिल्लो आसा. सो हे दोनी ओपन स्पेस जेन्ना डेवलप जातले तेन्ना ह्या परिसरांतल्या लोकांक हांगा जावं ते सिनियर सिटीजन जावं भुरगे जावं खंयच्याय एज ग्रुपाचे जावं तांकां एक इवनिंग मॉर्निंग वॉक्स करूंक जावं इवनिंग येवन बसपाक त्या लोकांक एक बरो एक ओपन स्पेस मेळटलो. सो ताका लागून म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत हे आमी एकठांय जावन सातत्यान हे कामां फुडें व्हरत आसा. आज जिल्हा पंचायती थ्रू तुमी सोलर लायट हांगा पयली, फुडले थोडे डेवलपमेंट पंचायतीनूय घेतलेले आसा आनी हांवें MLA लेड फंडांतल्यानूय फुडली ताकाच भरपाय करपाक लागून आनीक सगळीं कामां करून हे सगळे दोनी जे प्रोजेक्ट लॉंग पेंडींग आशिल्ले हे आमी कंप्लीट करपाचे आमी थारायल्ले, आमी ठामपणे थारायल्ले आसात. आनी म्हाका दिसता फुडल्या काही दिसां भितर तुमी ते फुडले ओपन स्पेस आसा तेजें
उक्तावण पळयताले आनी दोनी आमी ओपन स्पेसी बऱ्या तरेन डेव्हलप करून आमच्या लोकांचे जे लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्ले ते डिमांड आशिल्ले ते सॉल्व करपाक आमी एकठांय जाल्ले आसा. संदीप बाबान सांगला तशें जेन्ना MLA पंचायत जिल्हा पंचायत मेंबर आनी सरकार एकठांय जावन काम करतात तेन्ना डेव्हलपमेंट करपाक आमकां सदांच सोंपें पडटा. तुमच्या सगळ्यांच्या लोकांच्या आशिर्वादान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, आमी इलेक्ट जावन आयले आनी तुमची जी कामां आसा ही आमी फुडें व्हरतले हें अनेकदां आश्वासन दिता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. आयच्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली चालीक लागल्या. पणजी, पर्वरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत 13 कडेन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली बसयल्या. गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयतना दिसल्यार पयले खेपे 1000 आनी उपरांत दर खेपे 10,000 रुपया तालाव दितले. हो तालाव संबंधीत चालकाच्या मोबायलाचेर SMS वरवीं धाडटले. येरादारी खात्यान नेम आनी दंड हे विशींची म्हायती कांय दिसा आदींच जारी केल्या. तेच प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्तो सुरक्षा समितीच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गतीन गाडी चलोवप, येरादारी सिग्नल मोडप, ताकी परस चड म्हालाची येरादारी करप, सोरो पिवन गाडी चलोवप आनी गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयल्यार उण्यांत उणे 3 म्हयने गाडयेचो परवानो निलंबीत करतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.